नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आजच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स। गोयच्या पारंपारीक नुस्तेकारां खातीर नुस्तेमारी कार्ड सक्तीचे। कार्ड नाशिल्ल्याक बाजारात वा गावात विकपाक मेळचें ना नुस्तें। रस्त्या कुशीक नुस्तें विकप्याचेर करतले खर कारवाय, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। गोंयांतल्या 5 IAS अधिकाऱ्यांची बदली। IAS संजय गोयत अरुणाचल प्रदेशात, IGP अजय कृष्णा शर्मा, DIG वर्षा शर्मा हांची दिल्लीत जाल्यार टीकम सिंग वर्मा हांची जम्मू काश्मीरात बदली। वीज बिलात जावपी वाडीक लागून वास्को वीज खात्याच्या कार्यालयात थळाव्यांनी घातलो घेराव। प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार वीज मंत्र्याच्या घरा व्हरतले मोर्चा। MMCची आदली नगराध्यक्ष शांती मांद्रेकरान दिली शिटकावणी। गोय काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान घेतली तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलापतीची भेट। वालंकिणी वचपी भक्तां खातीर गोवा निवास उबारपाची केली मागणी। मंदार सुर्लकार अपहरण आनी खून प्रकरणातल्या दोशीक उच्च न्यायालयान दिली लेखी निवेदन सादर करपाक मुजत। प्रकरणाची फुडली सुनावणी 13 जुलयाक। आनी फातोर्डा दावडे वाठारात प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। व्हडा संख्येत लोकांनी एकठांय येवन मडगांव पालिके आड काढलो मोर्चा। आता खबरो विस्तारान। गोयच्या पारंपारीक नुस्तेकारां खातीर नुस्तेमारी कार्ड आता सक्तीचेच आसतले। नुस्तेकाराक नुस्तेमारी खात्यान दिल्ले वळखपत्र घेवचे पडटले। जाचे कडेन हे कार्ड ना तांकां बाजारात वा गावात नुस्तें विकपाक परवानगी मेळची ना। फक्त गोयच्या रहिवाशांक ही कार्डां दितले। या कार्डा शिवाय नुस्तें विकतना कोणी सापडल्यार ताची म्हायती पुलिसांक दिवची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच रस्त्या कुशीक नुस्तें विकप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या। एकमेव धंदो आयज पर्यंत 100% निदान गोंयकारांच्या हातीन आसा, पण तो चड वेळ लागचो ना बायलांच्या हातीन वचपा खातीर। आनी कसो तो हांव सांगता। आमी बऱ्याच जाणांनी थोडे दीस पयलीं नुस्तें कापपाक बायले मनीस दवरलेले। तूं फक्त काप रे म्हणून, हांव विकता। तो काप तो आतां घेवन बसोंक लागलो। जो कापतालो तोच आतां पाटलो घेवन बसोंक लागलो, तोच नुस्तें विकूंक लागलो। ती एक गजाल लक्षात घेयात, दुसऱ्या भायल्या खंयच्या तरी मनशाक, परराज्यातून येयल्ल्या मनशाक ह्या धंद्यान निदान इंट्रोड्यूस करूं नाकात। म्हणजे कोण तरी नुस्तें कापूंक म्हणून येयलो, कोण तरी पुसूंक म्हणून येयलो, कोण तरी धुवंक म्हणून येयलो, आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसा पळय न्ही, ते नुस्तेकार आमकां दिसचे ना। ओ क्या है रे, चाहे तो ले लो नहीं तो लेके जाओ म्हणटलो, चाहे तो ले जाओ नहीं तो जाओ म्हणटलो आमकां। की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचे, की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता, तो ट्रेडिशनली कितलीशींच वर्सां विकता, मागीर तो ताका म्युनिसिपालिटीचो सोपो आसूं नी किंवा पंचायतीचो सोपो आसूं नी, हो ताका घेवपाक। बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना। तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आनी हे कार्ड कोणाक दिवप, जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय। म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय, की कोणाचे कोणूय येवन बसपाक लागतले। त्या खातीर तुमी अलर्ट जायात, भायलो जो कोण बसता, आनी तुमी आपल्या जाग्यार तूं बस रे म्हणून, म्हाका काय ना, म्हाका 500 रुपया दिल्या पुरो, हे बंद करात। चडांत चड एखादा दुसऱ्या कोणाकूय कामाक सुद्दां दवरतले जाल्यार तो गोंयकाराक दवरात। आमी कामांकूय दवरपाचो प्रकार आहा पळय तो भायल्याक हाडून दवरूं नाकात। कारण ह्या बिझनेसांत पयशे आसा, नो डावट ह्या बिझनेसांत पयशे आसात। हे पयशे आमच्या गोंयकाराकूच मेळचे। ते जर एकदां भायल्याक कळात पयशे आहा म्हणून जाल्यार ते सगळे पयशे तांकां मेळटले। हांव सातत्यान म्हज्या पुलिसांक सांगत आसता, रस्त्याच्या तेकोन जे नुस्तें घेवन बसतात ताका बंद करात, तांकां धरून भितर उडयात, ते मार्केटानूच वचूंक जाय। तुमी जर पळयशात हे रस्त्याक तेकोन नुस्तें विकपी हे सहसा शक्यतो भायले असतात। आमचो ट्रेडिशनल नुस्तेकार रस्त्यार बसना, तो मार्केटानूच बसता। त्या खातीर गोंयकारांकूय बी कळोंक जाय। हांव सगळ्या गोंयकारांक तुमच्या वतीन रिक्वेस्ट करता, रस्त्यार नुस्तें घेवन बसता ते सगळ्या जाणांनी बंद करचें आनी नुस्त्याच्याच मार्केटान येवन नुस्तें व्हरचें, जेणे करून आमच्या नुस्तेकारांक त्याचो फायदो जावपाक जाय
म्हणजे 2 स्किमी लॉन्च केल्यो आणि ताज्या उपरांत आम्ही वेगवेगळे अजूनही प्रोग्राम्स लॉन्च करपाचे. एक फायनान्शियल असिस्टंट फॉर द क्रॅफ्ट कल्चर. आम्ही आता पळयताले की कुल्ली कशा पद्दतीन बॉक्सांतल्यान आपुणूच देंवन गेली, बरोबर काय ना. तो क्रॅफ्ट कल्चर हा गोंयांत निर्माण जावचो हेच्या खातीर स्कीम नासली. म्हणून माझे म्हणणें इतकेंच आसा, जी ट्रेडिशनली नुस्तें विकता ताच्या फुडल्या जनरेशनान नुस्तें पोसपाकूय लागचें. आमी क्रॅफ्ट कल्चर ही स्कीम इंट्रोड्यूस केल्या. फिश वेंडर म्हणून आमी सगळे असिस्टंट तुमकां दिता, ताचो खूब बरो उपयोग तुमी सगळ्या जाणांनी करचो. गोंयांतल्या 5 IAS अधिकाऱ्यांची बदली केल्या. गोंय राज्याचे वेंचणूक आयुक्त आणि IAS संजय गोयल हांची अरुणाचल प्रदेशात बदली केल्या. IGP अजय कृष्ण शर्मा, DIG वर्षा शर्मा हांची दिल्लीत बदली जाल्यार SP आरशी आदिल आणि टिकम सिंग वर्मा हांची जम्मू काश्मीरात बदली केली. तशेंच IPS गौरव शिकरवारकर आणि श्वेता सिंह चौहान हांची गोंयांत बदली केल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयान हे विशींचो आदेश जारी केल्लो. वास्को MMCची आदली नगराध्यक्ष शांती मांद्रेकराच्या फुडारपणाखाला थळाव्या बायलांनी वीज बिलात सतत वाढ जाल्ल्यान वास्कोच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात घेराव घेतलो. वीज दर वाडिल्ल्यान सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक जिणेचेर परिणाम जावपाक लागला असो आरोप आंदोलकांनी केला. नागरिकांच्या कागाळीकडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान प्रशासनाचेर टिका करून सरकारान बेगोबेग सुटका दिवची अशी मागणी केली. या आमच्या प्रश्नाक आपेस आयल्यार आम्ही वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या घराकडेन मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी शांती मांद्रेकरान दिल्या. महिने आमकां वाडोवन बिलां धाडटा. आमकां 1,500 बिल येताले पयलीं. आतां आमकां 6 म्हयने जाले 3,000 बिल येता. वयल्यान म्हयन्याचे म्हयने 1,500 पेनल्टी. तें बिल भरून पेनल्टी ते भरता आमी. वयल्यान चेड्यान म्हाजे 5,000 रुपया ते भरले आनी पेनल्टी म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक बिल दिला. पयलीं 2 तारखेक ही पोटली दिली हाडून आनी आमी समजाली माफ जाले म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक दुसरें बिल दिला. म्हणजे आमी हे बिलां खंयची म्हणून भरपाची? आमचे कडेन भरपाक जायना ती बिलां. आमचे कोण कामाक ना. म्हाजो घोव आतां पेन्शन घेता पळय ते आमी आमच्या पोटाक खावपाचे, लायटीचे बील भरपाचे, उदकाचे बील कितें भरपाचे आमी? आमचे कडेन ही अशी बिलां भरूंक जायना. आमकां हे सरकारान पळय आमचो कितें तो न्याय करपाचो. आमचे कडेन बिलां भरूंक जावची ना आनी आमी भरची ना आतां बील. आता वयर तुम्ही ही कडे गेल्ले गंगू कुट्टीकरान त्यांनी तुमकां कितें उत्तर दिला याच्या बद्दल? तो सांगता आमकां हेवटेन तेवटेन आमकां सांगता, गुंवळायता आमकां, हेचे वयले तेचेर घालता आनी आमकां सांगता ना ती तशीच वाडटा अशें वाडटा. आमकां तो कितें उलयला तो आमकां काय तेचें कळोंक ना. आमकां ते उलोवपाचें तेचें कांयच नाका. आमकां फक्त ते आमचें बील कमी जातलें. हें जर बील आमकां आतां कमी येयना फुडल्या म्हयन्यान आमी सगळ्या लोकांक घेतली, मोर्चा घेतली आनी ढवळेकराच्या दारार वचून बसतली. आमचे कडेन ही बिलां भरूंक जावची ना. आमच्या घरान कितें गिरणी चलना. गेल्या म्हयन्यान 3,900 भरले. परत ह्या म्हयन्यान 3,700 खंयचे भरू? म्हाजो घोव काय कामाक ना, गव्हर्मेंट कामाक ना, टॅक्सी चलयता. ते बीन एअरपोर्ट सरकारान तो बंद करून उडयला. थंय भाडी मेळना. आतां कितें करूं आमी ताका सांग. ना जाल्यार हांगा तर काय जायना जाल्यार आमी ढवळीकरा कडेन वयता मोर्चा घेवन. सर हांव ढवळीकराक सांगता की इतलेंच की लायटी बिलां कमीत कमी मातशी कमी करा. आमच्यान जायना 4,000 5,000 भरपाक. कित्याक म्हाजो मिस्टरूय ना म्हाका चेडो बीन ना. हांव जोडून सगळें करताय पळय. नाल्यार आमकां एक म्हाजे चेडो थंय गव्हर्मेंट जॉब तर दिया. वास्को आमी ओगी रावतालीं. हेच्या फुडें वास्को आमी ओगी रावची ना. मुकुट्यान आमी पयशे भरताली. तुज्या घरा कडेन येतले ढवळीकर. हांव तुका सांगता पळय. आपली वास्कोच्या बायलांक बीन येतली. गोय काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलपती हांची भेट घेतली. गोंयच्यान वालंकांनी वतात तांचे खातीर गोवा निवास उबारपाची मागणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्याकडेन केल्या. ताचो सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा अशें गिरीश चोडणकरान सांगलें.
2006 वर्सा मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात दोषी थारिल्ल्यांक उच्च न्यायालयान लेखी निवेदन सादर करपाक आनीक मुजत दिल्या। या प्रकरणात दोषी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि रायन पिंटो हांगा आपली लेखी बाजू मांडपा खातीर अतिरिक्त वेळ दिवपाचो निर्णय न्यायालयान घेतला। हे खातीर या प्रकरणाची सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। आता या प्रकरणात फुडली सुनावणी 13 जुलैक जातली। 6 वर्सां पुराय गोंयांत खवदळ घातिल्ल्या मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणाक आता 20 वर्सां जाली। 14 ऑगस्ट 2006 वर्सा वास्कोच्या मंदार सुर्लकाराचे अपहरण जाल्ले। पैशा खातीर स्वताच्या इश्टाचे अपहरण करून ताच्या बापाय कडल्यान 50 लाख रुपया खंडणी घेवपाचो कट आरोपी रोहन पै धुंगट, नफियात शेख, शंकर तिवारी, जेविता रायन पिंटो आणि अल सलेता बेग हांणी रचिल्लो। ते उपरांत खंडणीची रक्कम मेळोंक नाशिल्ल्यान मंदाराचो खून करून हातपाय बांदून दवरिल्ल्या अवस्थेत आर्लकेरी वाठारात ताची कूड मेळिल्ली। या प्रकरणात तेन्नाचे पणजे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक महेश गांवकार हाणें खून प्रकरण नोंद करून आरोपींक अटक केली। या प्रकरणात बाल न्यायालयान 23 जून 2014 या दिसा मंदार सुर्लकार खून प्रकरणात रोहन पै धुंगड, शंकर तिवारी, नाफियात शेख आणि जेविता रायन पिंटो या 4 जाणांक आजीवन बंदखण आणि दंडाची ख्यास्त फरमायल्ली। दोषींनी फाटल्या कांय वर्सांत ख्यास्त कमी करपाक आणि वेळे पयलीं सुटका मेळची हे खातीर अर्ज केल्ले। 2022 उच्च न्यायालयान तांची याचिका भायर मारिल्ली, कारण तांच्यांनी 14 वर्सांची बंदखण पुराय करूंक नाशिल्ली। आता शिक्षा पुनरावलोकन मंडळान आरोपी रोहन पै धुंगड, शंकर तिवारी, नाफियात शेख आणि जेविता रायन पिंटो हांच्या सुटकेचो मार्ग मेकळो केलो, मात हाका बाल न्यायालयान विरोध केलो। चौथे फावट उच्च न्यायालयात शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या अहवालाचे कारण दीत आरोपींची सुटकेची मागणी केली। या प्रकरणात 3 जुलैक सुनावणी जाल्ली, मात तेन्ना सुनावणी फुडें धुकल्ली। बिरेस्तारा या प्रकरणात उच्च न्यायालयात परतून सुनावणी जाली। या प्रकरणात दोषी थारिल्ल्यांक उच्च न्यायालयान लेखी निवेदन सादर करपाक आनीक मुजत दिल्या। या प्रकरणाची आता फुडली सुनावणी 13 जुलैक जातली। On Thursday, when this petition came up for the hearing, it was mentioned from the side of the Deepak Sulakar that there is another petition which is being filed, which goes to the root of the issue, whereby the findings of the State Sentence Review Board recommending them for a premature release is also being taken for a consideration, and there is a challenge for all those things. So then ultimately High Court said, let us hear your petition also along with that particular petition. So these 3 petitions were being heard, and thereafter the petition filed by the Deepak Sulakar challenging the recommendation of recommending these 3 convict prisoners, that is Rohan, Ryan and Shankar Tiwari, was also being heard for 2 days, and thereafter today it was being kept for a further directions. So today also all 4 petitions are being finally heard, and the liberty is being given to all the counsels who is appearing for the respective parties to place on record their brief written synopsis and along with the supporting judgments, and now it is being kept on Monday at 4:30 for a further directions. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फातोडा मतदारसंघातल्या दावंडे वाठारात प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड थळाव्यांनी खर तिडूक उक्तायला। व्हडा संख्येन लोकांनी तशेंच समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन मडगांव पालिके आड मोर्चा काढलो। या प्रकल्पाचो पर्यावरण, मुळाव्या साधन सुविधा आणि थळाव्या लोकांच्या जिणेचेर वायट परिणाम जातलो असो भंय आंदोलकांनी उक्तायला। फातोड्डेच्या दावंडे वाठारात प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड थळाव्यांनी मडगांव पालिके मुखार निषेध केलो। थळाव्यांनी आनी वेगवेगळ्या समाज वावुरप्यांनी या प्रकल्पाक दिल्ले सगळे परवाने बेगोबेग रद्द करपाची मागणी केली। या व्हड निवासी प्रकल्पाक लागून वाठाराचो पर्यावरणीय समतोल खंडीत जातलो, येरादारी आनी हेर मुळावे साधन सुविधांचो अतिरिक्त दबाव येतलो अशें थळाव्यांचे म्हणणे। या वेळार प्रकल्पाच्या सुवातेर बसयल्ल्या लोखणाच्या पत्र्याची संरक्षणात्मक वणत काढून उडोवपाची मागणी आंदोलकांनी केल्या। मोर्चा उपरांत निषेधाच्या प्रतिनिधींनी मडगांव पालिकेकडे निवेदन सादर करून थळाव्या लोकांच्या हरकतीचो विचार करिनासतना खंयच्याय मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिवची न्हय अशी थेट मागणी केली। तशेंच प्रशासनान तांच्या मागण्यांक दुर्लक्ष केल्यार फुडल्या दिसांनी आंदोलन चड खर करतले अशी शिटकावणी दिली। 2008 license असल्यामुळे and they have forwarded to the renewal or from HGPD. तर ते बिल्डरान तुमकां फायल बी दिल्या आता न्हू बी And सध्या काय नाही।
मरे प्रोजेक्ट आमकां प्रोजेक्ट आमी तो प्रोजेक्ट कशें येवपा दिवपाना आमकां प्रोजेक्ट आमी आख्खो वाडो युनायटेड आहा आमी MLA जावं कोणू जावं आनी कोणू आमचे ऑर्डेचे मारपाक वता प्रोजेक्ट आनी बिल्डरला बी आमी सांगपाक वता क्लियर कट मेसेज दिताय आमी आमगे वाड्या असो मेगा प्रोजेक्ट म्हणटा ते केन्ना चान्स दिवपा न्हय आम आज पुरे आम चान्स दिवपाचे न्हय आनी प्रोजेक्ट तेमी तेंगे घेवन दिल्ली हुया ती वचपाचे हे कोण जमीन कोण भाटकारांनी केल्या ती चैतन्य तेंगे जमीन दी तेम सगळ्या प्रोजेक्टाची तेम ते दिल्ली GSD म्हणटा तेंगे बिल्डअप करपा तेम ती दिलो आहा दिल्ली चैतन्य म्हणटा तो ओरिजिनल चैतन्य म्हणटा ते ओनर ते प्रॉपर्टीचे चैतन्य म्हणटा हितू लोक येत गो त्या सीओ दिसत आम फेबडाय कोताय माती तू दीस आमी आतां ऑलमोस्ट जाले 3 म्हयने येताय वयता तो सीओ हकोत येलोले पाटी पेपर घेता फकत इतलेंच कोता जालें जातलें इतलेंच सांगता हे कारणाक लागून आतां हितून व्हडे लोकांचे पासियेंस ऑलरेडी पेड्या जाला कित्याक काय म्हणल्यार एक प्रोजेक्ट करपा तेणी ऑलरेडी सायडीन हे कोत्री विमान बंद केलो तो जाता थिंगा तेजे बोर्ड करून बंद करता थिंगा सेकंड प्रोजेक्टा तांकां लायसन्स मेळ्ळा माड कातरून आनी तेणें ऑलरेडी 15 मार्ड्स कातवले कित्याक मेन म्हणटा कितें आतां एक प्रोजेक्ट हाडायलो आहा थिंग ऑलरेडी प्रॉब्लम आसा सेकंड प्रोजेक्ट कितको स्टार्ट जालो आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार कितें हांव तुमकां मिडिया बाबा विचारपाचो दिता बाबा तुमी ताका विजय सरदेसाय म्हणटा ताका कितें क्वेश्चन घेता अजून देखून बाबा हे दोंड्या चलत ते तूं कितको खबर ना काय म्हणतो की वाड्यार कावन्सिलर हो तो थिंग काम वो MLA तो ताका कांय खबर ना ना तो MLA म्हूण आनी म्हाका खबर ना म्हणटा केसो फकाणा खबर तूं म्हाका सांगाय हे आसपा खबर ना आख्खे गोंय आसत मरे तेणें सांगलें तेजेर आपणा कांय खबर ना आमगे गांवच सोत्र्यो घेवन पासार रावले कितें हे फकाण जालें मरे अरे ते गांवच गांव तो इतले कन्सर्न आहले जाल्यार तेणें त्या दिसाक दोंडे निचल ना कितें कोण केला कितें केलां हे तेणें निचल ना कितें आनी विदावट लायसन्स ते खबर आहा प्रोजेक्ट विदावट लायसन्स आहा आनी त्या दिसा तेणें दोंडे एश्योरन्स दिलें की आपण एक म्युनिसिपालिटी लेटर करता म्हूण ती लेटराची आपण हे प्रोजेक्ट आम नाकाय हे प्रोजेक्ट आमगे गांवा सूट जायना नाकाय म्हणून ती लेटर हुंया अजून ती लेटर कोणाक काय खबर ना आनी तेजी ट्रान्सपरन्सी कोणाकूय खबर ना सीओ म्हणटा अजून ताका लायसन्स दिल ना म्हूण तूं कितें उलयता लायसन्स दिल ना ताका म्युनिसिपालिटी कशी कोतली सीओ म्हणटा फायलो येयला ना म्हणटा तेंगेली लायसन्स मागीर कोणे हुंय कितें करपा ते खाले गाडे घायला म्युनिसिपालिटी म्हणल्यार 5-6 पुसार आमगेले सगळे धोंड्या वयले लोक म्युनिसिपालिटी येताय वयताय आनी ताका कंप्लेनय दिलें 6 पुसार तरी आनी आयज पोतून येयल्ले आमगे सगळे धोंडेकार आनी हांवूय आसलो टेंपरार आतां सीओन 15 दिसां टायम दिला जे इलिगल आहाय सगळी पोत्री बित्री हे आहाय ती आपूण काट म्हूण आतां हे तर 15 दिसां मदें सीओ तर म्युनिसिपालिटीचो काडना जाल्यार हेज मुखार मागीर कितें आहा तें आमगेले लोक सगळे आमी मेळून डिसायड करतले ते 15 दिसां मदें तर सीओ फेल गेलो हेजी जबाबदारी सीओ घे आसतली आमची न्हू कितें जालें जाल्यार हेज मुखार गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. कुळे शिगांव पंचायत वाठारांत रस्त्या कुशीक वाडिल्ल्या झाडाक लागून दुचाकी चलोवप्यांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. अपघात जावचे न्हय हे खातीर शिगांव ते बिंबल मेटावाडो रस्त्या कुशीकची प्रशासनान बेगोबेग झाडां बेंडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी कुळे पंचायत क्षेत्रांतल्या जो शिगांव टू बिंबल रोड वयता त्या रस्त्यार आसा ज्या जाग्यार दोनूय बाजूनी जे रस्तो आसा त्या दोनूय बाजूनी हांगा झाडां झुडपां वाडलेलीं आसा आनी हो एक मार्ग आसा आनी हो शॉर्टकट रोड आसल्या कारणान हांगा बेळगांवच्यो गाडयो शॉर्टकट वचपाक वयता बेळगांव वचपाक आनी हांगा स्थानिकूय लोक हे रस्त्याचो मोठ्या प्रमाणान वापर करता. तेन्ना दोनूय सायडीचेर जी वळणां आसा आनी वळणाचेर झाडां सगळे रस्त्यार येयल्लीं आसा ताका लागून एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. तेन्ना संबंदीत जे रस्ता विभाग जे खातें आसा आनी कुळे पंचायत कुळे शिगांव पंचायत यांनी याची दखल घेवन जाता तितले बेगीन हे रस्त्याची दोनूय सायडीची जी झाडां आसा ती सगळी कापून रस्तो स्वच्छ करचो अशी लोकलाची मागणी आसा. तशेंच जे बाकीचे कुळे पंचायत क्षेत्रांतले आनीकूय रस्ते आसा त्याच रस्त्यार ह्याच पद्दतीचे झाडां अशी वाडलेली आसा तेन्ना सगळी साफसफाई करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर.
कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकर सभाघर 1 ऑगस्ट सावन दुरुस्ती खातीर बंद आसतले। हे काम केन्ना पुराय जातले ते तज्ञ वांगड्यांनी सादर केल्ल्या निमाण्या अहवालाचेर निंबून आसा। हे खातीर IIT चेन्नईन डॉक्टर पिल्लय हांची तज्ञ म्हूण नेमणूक केल्या अशी माहिती कला अकादमी वांगडी सचिव शंकर गांवकर हांणी दिली। तशेंच कोंकणी नाट्य सर्तीच्या भांगरा उत्सव सुवाळ्या निमतान शुक्रारा नाटककार पुंडलीक नायक हांचे जिणे गौरव पुरस्कारान भोवमान करतले। तशेंच कोंकणी नाट्य मेळावयले 30 वेगवेगळ्या पुरस्कारांचे वांटप जातले अशें कला अकादमी अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकरान सांगले। स्टेटस पळोवपाक गेल्यार कला अकादमीची एक्टिविटीज कांयच बंद ना। दुसरे सगळे कार्यक्रम आज पर्यंत बंद पडलेले ते आमी परत चालू करपाक सुरवात केल्यार चालू जाले बी एका वर एक चालू जाल्ले आसात आणि ते कार्यक्रम खंयच्याच बंद नसता म्हणजे आणि नवे खूप पयलीं कालांतरान ते बंद जाल्ले ते सगळे आमी चालू केल्ले आसा। एक्टिविटी सगळ्यो चालू जाल्ल्यो आसात। स्ट्रक्चर थोडेशे जे कितें काम आतां सुद्दां हॉलाचें काम थोडे आमी परत पिडब्ल्यूनी जे आमचे 3 एक्सपर्ट लोक आयिल्ले आमचे MS जातले जाल्यार तांकां ते थंय अटेंड करतात टास्क फोर्स कमिटी भितर आसता ते म्हणटकीच बाकीच्यो PWD मार्फत काही बारीक कामां आसली ती केली सुद्दां आनी परत आमचे एक्टिविटी चालू जाला। काल पयर सुद्दां आमचे बऱ्यापैकी फंक्शन ते जाला फंक्शन चालू आसात। फाल्यांचे फंक्शन सुद्दां थंयच जातले म्हणटकीच तशी कांय खंयचेच फंक्शन बंद जालें ना। एक्टिविटी चालू आसा आनी ज्यो एक्टिविटी आज पर्यंत बंद पडलेल्यो हांव पयलीं पण सांगता जेन्ना ताबो घेतले उपरांत आज एकच आमी हे लक्षात घेतलें आसा की कला अकादमीचो एक दर्जो एक पयलीं पासून एक वेगळो आसा मोठा तो खंय कालांतरान काही कमी वर्स सकयल जाल्ले आसात ते आनी काही कार्यक्रमय बंद पडले ते कार्यक्रम परत पूर्वरत जावचे परत चालू जावचे हो हांवें हे केलो प्रयत्न केलो आसा आनी सुरवाती केल्या। तुमकां खबर आसतलें कला अकादमीचें रिनोवेशन काम जालें आनी तेजे नंतर आतां ते गव्हर्मेंटान टास्क फोर्स कमिटी अपॉइंट केली कडेन आसा आनी ते रेग्युलरली मिटींग जाता आनी आय एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट कमिटी। सो तेका लागून चेअरमॅनान म्हाका रिक्वेस्ट केला की तुमी जस्ट ब्रीफ दिवचे ते स्टेटस दिवचो की तुमकां 2 इश्यू आसा। एक म्हणल्यार सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक्स हो एक्सपर्ट डिफरंट आसता। तशेंच आसता ते स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड मेथोडॉलिटी टू बी यूज फॉर द असं सारकें कितें जर फ्लॉस आसा ते सारकें करपाचे। सो हे 2 डिफरंट तरांचे एक्सपर्ट आसा। आता सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक आसा न्ही त्याची 3 एक्सपर्ट अपॉइंट केल्या टास्क फोर्स कमिटीन। तिनी इन्स्पेक्शन लास्ट 15 दीस पयलीं जाले कडेन आसा। तिने पयली रिपोर्ट तयार केल्लो प्रिलिमिनरी आणि आता त्यांनी सेकंड रिपोर्ट फायनल रिपोर्ट करपाक पयलीं इन्स्पेक्शन जाले कडेन आसा। आता ते फायनल रिपोर्ट दितले की वॉट इज टू बी करेक्शन्स टू बी डन इन द एक्झिस्टिंग कितें केलें ते तुमी कॉन्ट्रॅक्टरान तो रिपोर्ट येतरे ते इमिडिएटली रेक्टिफिकेशन जातले। दिस इज रिस्पेक्ट टू सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक। आता रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड मेथोडॉलॉजी टू बी यूज टू करेक्ट डिफेक्ट्स इफ एनी नोटीस बाय द एक्सपर्ट तेका लागून IIT चेन्नईचो डॉक्टर पिल्लय म्हूण ताका अपॉइंट केला गव्हर्मेंटान। आता पत्तो हय बिकॉज इट इज एक्सपर्ट वर्क न्ही। पयलीं जें काम केलां की सारकें आसा काय ना हू कॅन टेल बेटर एक्सपर्ट आनी डॉक्टर पिल्लय म्हूण ताका एंगेज केले कडेन आसा। सो दे वील इन्स्पेक्ट म्हळ्यार थिंगा एंगेज करपाक प्रोसिजर जाला पयर आमकां सांगले त्या प्रमाणे मिटींग जावना मिटींग जातकीर प्रपोजल गव्हर्मेंटान मूव केल्लें तेंगे अपॉइंट करपाक तेंगे फीस बी आहा न्ही बिकॉज दे आर व्हेरी एक्सपर्ट। सो तेंचो प्रपोजल आयिल्लो तेंगेले खर्च कितलो लागतलो रिपोर्ट तयार करपाक ते प्रमाणे फायल मूव केल्ली आनी एप्रूव जालें म्हणून हांवें केलें। आतां नेक्स्ट मिटींग आमकां कन्फर्मेशन खर्च लागतलो तिने एस्टिमेट दिला आता PWD दिली कडेन आसा। तेंगे एक कितें आसा आतां आमी कन्सल्टंट कशें अपॉइंट करतात ते प्रमाणे तेंगे कन्सल्टन्सी फीस न्हू त्यो। सो त्यो वयली ती गव्हर्मेंटान एप्रूव केला। दे वील इन्स्पेक्ट आणि दे वील गिव द फायनल रिपोर्ट एक्सपर्ट रिपोर्ट की कितें कितें मिस्टेक आसा आनी कितें करेक्ट करपाचें तेजे वयल्यान PWD सेट दे वील डू इमिडिएटली ऑन द एमर्जन्सी बेजीस तेजी जे एस्टिमेट तयार करतले आणि ते 1 ऑगस्टाचेर आपूण काम चालू करतले। जे आतां जे ते पयशे म्हणल्यार बिकॉज दे हॅव 10 crores इन तिका होल्ड करून दवरले कडेन आसा न्ही पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराचे तितूंतल्यान ते काम जातले जे पयशे दवरले। द वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ह्युमन ट्रॅफिकिंग 2026 दिसा निमतान रील तयार करपाची सर्त अर्ज ह्या NGOन घडोवन हाडल्या आणि ह्या सर्तीत कॉलेजींतल्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेवपा खातीर राज्यभर जागृताय मोहीम सुरू केल्या। वेचून काडिल्ल्या रिलाचे 15 जुलै उपरांत ऑनलायन मूल्यमापन जातले। निर्णयाक सृजनशीलता विशयाक संबंधितताय भौशीक जागृतायेचो संदेश कथा सांगपाची शैली आणि तंत्रीक दर्जो अशा निकषांचेर आदारीत नोंदीक गुण दितले। 30 जुलयाक पणजेच्या केंद्रीय वाचनालयात द वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ह्युमन ट्रॅफिकिंग दीस मनोवपा खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत सर्तीत जैतिवंताची घोषणा जातली।
विद्यार्थ्यांच्या जेवणात बेजापसालदारकी चल्ल्या वय गोय विद्यापीठाच्या मेजात विद्यार्थ्यांक वाडपी जेवणात किडे सापडिल्ल्यान भुरग्यांच्या भलायकेचो गंभीर हुस्को निर्माण जाला. ह्यान आदी भुरग्यांच्या ताटात जल्ल्याचे पांय सापडिल्ले खंय, जाल्यार आता ताटात किडे सापडला. मजगती प्रशासनान कारवाय करपाक सुरवात केल्या. तशेंच ABVPच्या शिष्टमंडळान रजिस्ट्राक मेळून बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. So I've been here in the hostels from last 1 year, and the food is not good. I am a vegetarian, so when we find cockroaches and maggots in the food, so it is hard for me to eat those foods. And apart from that, last year, 1 whole month I had to eat outside because it was hard to eat in the mess because the food was very bad. They started nicely, the food was okayish at the start, but as the time passed by and the food went as a down. The food in the hostel is really not meeting the hygiene standards, because yesterday one of my friend found maggots in her food, and also in the kheer and all they found cockroach leg parts. So and the food is very oily. आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आम्ही रजिस्ट्रार सरांची भेट घेतली. कारण हे आशिल्ले की हॉस्टेलांतल्यान जे मेस आसा जाल्यार काही इश्यूज आयिल्ले, जसे की हॉस्टेलाच्या फुडान जो कॉक्रोचचे थोडे पार्ट्स आसा, लेग पार्ट्स आसा ते मेळप, तशेंच जे मॅगट्स आसात, किडी आसात ते हॉस्टेलाच्या जेवणान मेळ्ळ्यात अशी भुरग्यां कडल्यान कंप्लेंट आयिल्ली. सो ताका त्याच विशयाक लागून आमी रजिस्ट्रार सरांची आयज भेट घेतली आणि जे सिरियस आमचे कन्सर्न्स आसात ते रजिस्ट्रार सरा फुड्यान दवरले. आफ्टर आमी सराक मेळ्ळे, सरांनी प्रॉम्प्ट एक्शन बेगीतल्या बेगीन घेवन म्हणजे जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा मेसाचो ताका एक सोकॉज नोटीस आहा जी ती सरान दिल्लेली आसा. तशेंच ताका बाय द रुल्स कितें जी फायन मारपाची आसा ती प्रोसिजर ऑलरेडी इनिशिएट केल्लो आसा. तशेंच आतां बेगीतल्या बेगीन आमच्या मागणी प्रमाणे सरान जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका तेजो टर्म आसा तो टर्मिनेट करून बेगीतल्या बेगीन जो नवो कॉन्ट्रॅक्टर लावपाक जो प्रोसेस करपाक जाय तो खंयसर तरी सुरू केल्लो आसा. तशीच आयज भुरग्यां खातीर गोवा युनिव्हर्सिटीच्या आनी एक बरी बातमी सरान आमकां दिली की जो ब्लॉक ई आसा SBSB आणि SCS तसोच गोवा बिझनेस स्कूल आणि मनोहर पर्रीकर स्कूल ऑफ लॉ हातूंतलो जो कॅन्टीन कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताची जी टर्म आशिल्ली तो टर्मिनेट करून 13 तारखेच्या नवो कॉन्ट्रॅक्टर येतलो आणि जो भुरग्यांक जेवणाचो प्रॉब्लेम जातलो तो खंयसर तरी सॉल्व जातलो अशें आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमी सदांच जे कॅम्पसाचेर इश्यू आसतले न्हय ते फक्त गोवा युनिव्हर्सिटी कॅम्पसार तर गोंयच्या प्रत्येक कॉलेजीन जे इश्यू आसतले ते सॉल्व करपा खातीर आमी सदांच तत्पर आसात आणि भुरग्यांच्या वांगडा आमी सदांच उबे आसतात. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.